म्हाका दिसता आमी आतां सामान्य गोंयकारान हांसपाचें काय रडपाचें म्हाका कळना. हांसन दिसता कित्याक आयच्यो जर तुमी क्रोनॉलॉजी पळयलें जें जें जालें तातूंत म्हळ्यार ही भारतीय जनता पार्टी सरकार चलयता काय कॉमेडी शो करता कांयच कळना. आज सकाळी 11 वरांचेर आमचे आम आदमी पक्षाच्या प्रेसिडेंटाक हांगा हजर रावपाक सांगिल्लें. तो रावलो हजर. त्याच वेळा सारको एक व्हिडिओ भायर येता कोणाचो, जो एक्युज्ड आसा जो एस्केप जाल्लो आसा मनीस, ताजो व्हिडिओ भायर येता की कितें तरी एक तो म्हणटा की ब्लेम अमित पालेकराचेर घालता म्हणून आपले व्हिडिओ मॉर्फ केले बी म्हणून. हो व्हिडिओ पळयतकच त्याच वेळा एज अमित पालेकर इज एंटरिंग फॉर हीज वॉलंटरी स्टेटमेंट एज अ विटनेस, त्याच वेळा कोण तरी मिडियाक वधाडटा. कोण ते तुमी जाणा सगळे. जेन्ना तुमी आमची प्रतिक्रिया मागता तेन्ना आमचो आमदार बाब वेंजी वेगसान स्ट्रेट सांगता की दिस व्हिडिओ लुक्स लायक this man is in touch with Bharatiya Janata Party government and the government has made him do this statement. हे आमकां तेन्ना खबर नाशिल्लें की सीएमानूय एक बायट दिला म्हणून हाजेर. कॅप्टन वेंजी मेड दीस स्टेटमेंट जस्ट लुकिंग एट द व्हिडिओ, कित्याक तो व्हिडिओ इतलो सस्पिशियस आनी तो टायमींग इतलो सस्पिशियस आशिल्लो. ताज्या मागीर जे खरें ते भायर सरता, सत्यमेव जयते म्हणटा तशें सीएमाचो बायट भायर सरता की सुलेमान सिद्दीकीक ऑलरेडी अरेस्ट केल्लो आसा आणि आज न्ही 2 दिसां पयलीं अरेस्ट केल्लो आसा. म्हणजे आज कित्याक तो व्हिडिओ भायर आयलो जर ताका 2 दीस पयलीं अरेस्ट केला? तुमकां 2 दीस ताका कस्टडीन धरून मारून पेटून ताका व्हिडिओ करपाक लायलो काय कितें? ताजें हें तोंड पळयल्यार सुजिल्लें कशें दिसलें म्हाका. तुमकां दिसूंक ना? जो पयलीं व्हिडिओ ताणें रिलीज केल्लो, जो सरकाराचेर एक्युजेशन केल्लें तेन्ना बरो हेल्दी आनी फ्रेश दिशिल्लो. ह्या व्हिडिओन इट लुक्ड व्हेरी ऑब्वियस दॅट ही वॉज अंडर प्रेशर. सो तुमकां 2 दीस लागले काय ताका मारून पेटून हो व्हिडिओ भायर काडपाचो? सो म्हाका दिसता ह्या सरकारान आपल्याकूच एक्सपोज केल्ले आसता. आनी आज तुमी सीएमाचो जर बायट पळयलो जाल्यार खरें म्हणजे देव आमच्या बरोबर आसा म्हणून कळटा. गॉड इज विथ द ट्रूथ, सत्यमेव जयते. तुमी जेन्ना ताका विचारलें की ताका केन्ना अरेस्ट केलो, तो म्हणूंक लागलो आज ना आज ना. आनी म्हाका दिसता तो चिंतपाक लागलो फुडें उलो काय नाका. पूण म्हाका दिसता देवान ताच्या फाटीर एक असं थापड मारल्यान तोंडांच्यान ताच्या भायर येना 2 दीस पयलीं ताका अरेस्ट केलो म्हणून. ते ताच्या तोंडांच्यान भायर येवपाचें नाशिल्लें. देवान ताच्या फाटीर थापड मारल्यान ते काडले उतर ताच्या भायर. दीस शोज कम्प्लिटली एक्सपोजीस डॉक्टर प्रमोद सावंत दॅट दीस हें फक्त ऑपोजिशनाक फाटल्यान लागपाचें षडयंत्र. आनी आतां म्हाका दिसता जशें आमी पयलीं डिमांड केलां, it is time for president's rule. It is time for Dr. Pramod Sawant to resign and the entire Bharatiya Janata Party government to resign. And तुम्ही भिवू नाका. तुमकां सरकार चलोवपाची लायकी ना, पूण तुमकां कॉमेडी शो करपाची बरी लायकी आसा. आय विल रायट पर्सनली टू एक महाराष्ट्राची हास्य जात्रा म्हणून एक पॉप्युलर शो आसा. हांव तांकां वचून एक लेटर घालता की आमचे हांगा बरे कॉमेडियन डॉक्टर प्रमोद सावंत, गिरीराज पै वेर्णेकार आनी कोण कोण मिनिस्टर, आमदार, मंत्री सगळे आसा रेडी तुमच्या खातीर काम करपाक. कित्याक हांणी हांगा फक्त कॉमेडी शो चलयल्ले आसा. हे सरकाराचें काम न्ही. देर इज नो सिरियसनेस अबाउट इट. दीस इज नथींग बट अ कॉमेडी शो. आय थिंक इट इज टायम दॅट गोवन्स आर फ्रीड. जे आमी पयर लिबरेशन डे सेलिब्रेट केला न्ही, वी नीड लिबरेशन फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी गव्हर्नमेंट. वाल्मिकी तुमकां कितें दिसता हे आतां कायद्याची फकाणां करता, पुलिसांची फकाणां करता, लोकांची फकाणां करता कशी? कायद्याची फकाणां ऑलरेडी जाल्ली आसा. मुखेलमंत्री म्हणटा की त्या मनशाक जे सबन गोंयभर सोदताले लोक सुद्दां राविल्ले बाबा हो एक्यूज जो इतल्या धाडस करून म्हणजे पुलिसाच्या हातून कस्टडीच्यान एस्केप जाल्लो तो केन्ना अरेस्ट जातलो काय म्हणून. आनी सीएम तो 2 दिसां पयलीं अरेस्ट ऑलरेडी जाल्लो म्हणटा. दिस इज द बिगेस्ट मॉकरी ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. इट इज द बिगेस्ट मॉकरी ऑफ द गव्हर्नमेंट सिरियसनेस. जेन्ना तूं म्हणटा की बाबा म्हळ्यार तुमी पळयात मुद्दम जो पयलीं व्हिडिओ रिलीज केल्लो ऑफ सिद्दीकी अँड अमित नाईक एस्केपिंग, तो सुद्धा व्हिडिओ फेक म्हणून सगळ्यांक कळिल्लें. आमी तो एक्सपोज केल्लो की ताका पळयात म्हणून. इट डजंट लूक लायक दे आर एस्केपिंग. आनी आज जो व्हिडिओ अमित पालेकराच्या एगेन्स्ट तो केलो तो सुद्धा फेक म्हणून सगळ्यांक कळिल्लें आसा. सो द गव्हर्नमेंट्स ऑल द व्हिडिओज दॅट दे आर रिलीजिंग सिलेक्टिवली टू द मिडिया आर बींग एक्सपोज विदीन मिनिट्स. लोकांक तुम्ही पिशा करपाचे प्रयत्न करू नाकात. लोकांक सगळे दिसता तुम्ही कितें करता ते. टुडे द भारतीय जनता पार्टी गव्हर्नमेंट इज नेक डीम इन स्कॅम्स. आणि तांकां खंय धांव ते कळना म्हणून ते कशें तरी षडयंत्रां करून ऑपोजिशनाचें तोंड कशें बंद करुया अशे प्रयत्न करता. पूण तितली सुद्दां तांकां तकली ना की ऑपोजिशनाचें बंद कशें करूंक शकता. आनी ते कित्याक जाणा, बिकॉज
ऑपोजिशन सत्य उलयता आम आदमी पक्ष सत्य उलयता वी आर स्पीकिंग द ट्रूथ एंड द ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे बढ़ता है. जब जब सीएम डरता है सीबीआय कितें मागलेलें पळय अमित पालेकरान येतना सीबीआय तुमचो आम आदमी पार्टी ना डेफिनेटली सीबीआयन आता पयर म्हाका दिसता पयर न्ही थोडे म्हयने जाले एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली की आमकां हांगा कांयच काम ना म्हणून तुमी आमकां कितें तरी केसीस दिया म्हणून आनी एक मनीस म्हणटा की बाबा आपल्याक एनकावंटर करतले गोवा पुलिसा कडल्यान सुटका दियात म्हाका सीबीआय कडेन व्हरात हांव तांचे कडेन सरेंडर जाता म्हणून तरी पूण हो सरकार कित्याक करपाक तयार ना सीबीआय इज अवेलेबल अँड वेल इक्विप्ड the accused himself is demanding, we are demanding, so why is Dr. Pramod Sawant and the BJP government not accepting this demand?